नमस्कार मित्रांनो, आयज म्हजो व्हिडिओ जावन आसा ज्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक स्वाभिमानी बीजेपीचे कार्यकर्ते आसात तांकां हो म्हजो व्हिडिओ जावन आसा, जांकां दिसलेलें की बीजेपी येवन गोंयचें करप्शन कवर जातलें। तांकां दिसलेलें सगळे करप्ट मंत्री आसात तितल्यांकूय शिक्षा जातली आनी ते कवर जातले। जांकां दिसलेलें बीजेपी येयल्यार गोंयांक स्टेटहूड मेळटली, जांकां दिसलेलें बीजेपी येवन गोंयकारपण सांबाळटले, जांकां दिसलेलें बीजेपी येवन आमचें गोंय माणकुलें गोंय सांबाळटले, हो म्हजो आयचो व्हिडिओ ह्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक जावन आसा, जांकां सगळ्यांक दिसलेलें बीजेपी गोंयांत येयली जाल्यार कितेंय तरी गोंयकाराचें चिंतून गोंयकारांक बरें पडटलें तें करतली अशें ह्या गोंयकारांक हो म्हजो व्हिडिओ जावन आसा। इश्टानो, स्वाभिमानी बीजेपीचे कार्यकर्त्यांनी आतां चिंतपाची गरज आसा, कित्याक आमचें गोंय सांबाळपाक, आमचें गोंयकारपण सांबाळपाक जरूय तर ही बीजेपी परत पावरान येयली जाल्यार तुमी चिंतपाची गरज आसा आमचें गोंयकारपण आनी गोंय खंय पावतलें पळय तें। आनी हें हांव म्हणोंक पावलो कारण म्हाकाय दिसतालें की बीजेपी कितें तरी बरी करतली, पूण जेन्ना कोविडाचो वेळ येयलो तेन्ना म्हाका दिसलेलें की बीजेपी कितेंय तरी करून गोंयकारांक आमच्या कोविडा कडल्यान साल्वार करतली, पूण ना, खूब वायट परिस्थिती जाली की गोंयकारांक कोविडा वेळार ह्या बीजेपीच्या सरकारान मोरोंक कशें सोडलेल्या भाशेन जालें। आनी खंय तरी इनॉग्रेशनां बरे प्रोजेक्टांची इनॉग्रेशनां करपाक ते सारके बिजी रावले, दूख भोगली। आनी हांव म्हणटा कित्याक जी मरणां हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पयल्यांत 15 दिसांक, ती मरणां आमच्या CMान ओ आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान पासून ओ खंयच्याच मंत्र्यान आमदारान दोळ्यांनी पळोवंक नासतलीं, फक्त टीव्हीचेर गोडेक पयलें आसतलीं। कशे गोंयकार, हांव आनी गोंयकारूच चड जाण मेल्ले आसात, कित्याक भायलो लोक जो आसा मरता म्हणून बरे हुशार ते कोण GMCन चडशे वचनासले, पूण बरीं ऑपरेशनां करून GMCचो फायदो भायल्या लोकांनी खूब काडलो। आनी जेन्ना मरणाच्या वेळार GMCन आमचे गोंयकार खूब फडफडून मरतना हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलीं, जाल्यार कोणेच तांकां साल्वार करपाक व्हडलेशे प्रयत्न करूंक ना। आनी प्रयत्न करूंक ना कित्याक म्हणटा हांव, जायत्यो कांयच व्हडल्योश्यो फॅसिलिटीज थंयसर कांयच, सगळे प्रोजेक्ट बंद करून पयले गोवा मेडिकल कॉलेजान बऱ्यो फॅसिलिटीज गोंयकारा पासत हाडूंक ह्या सरकारान वावरूंक जाय आसलें, पूण कसलेच वावर केलेलो बीजेपीच्या सरकारान म्हाका व्हडलोसो दिसोंक ना। आनी हितून आमच्या बीजेपीचे डाय हार्ड कार्यकर्ते आसात ते खूब जाण मेले आसतले। आनी हांव हें कित्याक म्हणटा, जेन्ना बाय इलेक्शन येयलें तेन्ना CM आमचो कितें उलयलो, बाबूच मनसर येता वयर आमी आमच्या कानांनी आयकलां, दोळ्यांनी पयलां मिडियाचेर पासून, पूण जेन्ना इलेक्शन जाल्या उपरांत तीच घाण, करप्शनाची घाण बाबूच्या सारक्या मनशाक घेवन हो CM राजकारण चलयता, ही घाण ह्या स्वाभिमानी बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक हें सोबना। तुमी तुमच्या कुसव्यासाक हात घालपाची गरज आसा। ही फक्त तुमकां सांबाळपाची, गोंय सांबाळपाचें राजकारण न्हू, पूण फक्त पावर आपल्या हातान दवरून पावर सांबाळपाचें राजकारण जावन आसा। मविना सारको आमदार, तेजेर पर्रेकार कितें उलोवंक ना जायत, पूण लास्टाक कितें जालें, तीच घाण येवन बीजेपीन पडली। आतां नवो आमचो नुवेंचो आमदार 15 जाण गेले जाल्यार आपूण केन्नाच वयचो ना बीजेपीन। फोटिंगपणाचें राजकारण हें बीजेपीन आतां लोकांक दाखयल्लें आसा। त्या खातीर हांव म्हणना तुमी बीजेपी सोडची, पूण बीजेपीच्या डाय हार्ड कार्यकर्त्यांनी एक कितेंय तरी नवें संघटन घडोवन ह्या
हे जे चलता तेजे नवें संघटन घडोवन कितें तरी बरेंपण गोंया पासत गोंयकारां पासत हाडपाक वावुरपाची गरज आसा आनी ह्याच हेतून हांवें हो व्हिडिओ केल्लो आसा. आनी नुयेच्या लोकांकूय सांगता, ज्या नुये कॉन्स्टिट्युएन्सीन BJP ही केन्नाच एंट्री करची नासली. असल्या लोकांक घात करून विल्फ्रेड डिसोजान BJPक नुयेन पावयल्ली आसा. अशे जायते MLA आसा जेंच्यांनी लोकांक घात केलेलो आसा. आनी ह्या सगळ्या लोकांनी बारीक सन, कित्याक हेंकां पावर दिवपाक आमी BJP आनी काँग्रेस हो आनीक दुसरी पार्टी झगडले लोक, आनी शेवटाक झगडलेले लोक थंयच उरोन हे आपली एंट्री आपलो फायदो चिंतून, हांव नको कितल्या जाणांक तेंच्यांनी भितर सरतना विचारलां तें. सो आतां ही BJP जी आसली ती BJPच्या लोकांची आनीक उरोंक ना. ती जाली पयशांची. म्हणजे पयशे आहा ते वटेन कोणाकूय विकतो घेवपाचो, एंट्री मारपाची आनी सरकार चलोवपाची. सो अशा सरकाराक गोंयकारांचे केन्नाच पडचें ना. आनी हें हांव कित्याक म्हणटा, जेन्ना ऑक्सिजना खातीर लोक GMCन मरता जाल्यार आमचो CM ऑक्सिजन भायल्या लोकांक सप्लाय करता आनी म्हणटा ते म्हणून मनीस न्हू काय म्हणटा. म्हणजे गोंयकार मरोनी, ते मनीस हांव ना म्हणना, पूण गोंयकार मरोनी तांकां पयलीं सप्लाय करया. ह्या हेतू हो कसलो हेतू आसूंक तेजो सप्लाय करपाचो, पूण रियलिटी जावन आसली ऑक्सिजना खातीर GMCन लोक मरताले. सो सगळ्या BJPच्या कार्यकर्त्यांनी हाजेर चिंतून, आतां इलेक्शन येता हेजेर चिंतून, बारीक चिंतून, जें वायट घडटा तें मनान धरून एक कितें तरी नवें संघटन, हांव म्हणना तुमी एका जॉयंट जावचें वा कोणाकूय, नवें गोंय संघटन घडचें. बरें प्रामाणीक लिडर आसतले, खूब जाण प्रामाणीक कार्यकर्ते आसतले, सगळ्यांनी एक येवन हे फोटिंगपणाचें राजकारण आतां हें BJPचें चल्लां, तेजे विरुद्ध एक संघटन घडचें आनी गोंय आनी गोंयकारपण राखता. कित्याक हे जे सरकार चलता ते कित्याक आयज पंचायतींनी वचोन पळयात, हे आमचे आमदार मंत्री घांटियांक पंचायतींनी प्रमोट करतात, गोंयकारांचे आयकना. आमदार मंत्री घांटियांक चड, भायल्या लोकांक चड वळखतात, गोंयकारांक वळखनात. हे भायले मनीस ह्या मंत्र्यां फाटल्यान भोंवतात, लेंबडे कशे भोंवतात. तांकां पंचायत इलेक्शनाक आतां प्रमोट करूंक लागलेले आसात थोडे जाण. सो हे खंय तरी आमी गोंयकारांनी एकवट घडोवन असले पंचायतीन भायल्या लोकांक एंट्री करूंक दिवची न्हू. सगळ्या BJPच्या काँग्रेसच्या खंयच्याय आमदार मंत्र्यान अशें केलें जाल्यार तांकां भूत शिकोवपाची गरज आसा, गोंय सांबाळपाची गरज आसा, गोंयकारांक सांबाळपाची गरज आसा. आनी गोंयकारांक सांबाळपाची गरज आसा म्हणपाचें कारण आमी पयलां आयज गोंयकार मेले, तांकां सांबाळूंक जाय आसलें आमी. सो गोंयकारांक सांबाळपाचो वेळ येयल्लो आसा. आनी हें सांबाळटले आमी केन्ना, जेन्ना आमी प्रामाणीकपणान हें वायट घडटा तेजे अगेन्स्ट वोट करून बऱ्या मनशांक बरेंपण हाडपाक गोंयकारांचें आनी गोंयचें आमी सगळ्यांनी, सगळे BJPचे कार्यकर्ते जावं काँग्रेसाचे खंयचेय कार्यकर्ते, गोंया पासत बरेंपण हाडपाक आमी वावरूंक जाय. चड करून BJPच्या कार्यकर्त्यांनी जें वायट घडटा तेजेर निशेध कसो मारून, जें वायट केलां, जे डिफेक्टर्स आसात तांकां घरा बसोवचे. ते BJPन येयले म्हणून तांकां वोट मारून आयज बाबुशा सारको चॅलेंज करता, 5 सीट हाडटा, 6 सीट हाडून दाखयता. ही चॅलेंज पयशाची चॅलेंज, ही चॅलेंज जावन आसा प्रामाणीकपणान चॅलेंज करिना. कोणाचेर तरी भायल्या लोकांचेर डिपेंड रावन ही चॅलेंज गोंयकारांक चॅलेंज आसा. सो असल्या मनशांक आमी दाखोवपाची चॅलेंज आमी तेंची एक्सेप्ट करूंक फावना. कांयच न्हू कशें तांकां ते उलयता आनी आमी हाडून दाखयता. ह्या वेळार आमकां डेव्हलपमेंट नाका आसलो, आमकां जाय आसले गोंयकारांक साल्वार केल्ले व्हडले प्रोजेक्ट कित्याक येतात ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा.
सो उपकार करून हेजेर ह्या व्हिडिओचेर बारीक विचार करात आनी गोंया पासत गोंयकारपण आनी गोंय सांबाळूंक आमचें फुडल्या इलेक्शनाक वोट मारया. देव बरें करूं.